Ladies and gentlemen, esteemed guests, and dear community members, today marks a truly precious occasion, as we gather here to inaugurate the CODP Golden Jubilee Year 2023 to 2024, and launch the momentous Golden Jubilee Housing Project. It is with great joy and gratitude that we come together on this significant day. We are thrilled to announce that we will be distributing the first installments of our assistance to the deserving beneficiaries. This day symbolizes the beginning of a journey towards transforming lives, as we extend our helping hand to those in need of sustainable shelter and hope. मोगाचेनो सुमार 11 दीस आमच्या दिएसीच्या विविध जाग्यांक नवें घर बांदूंच्या आनी दुरास्तीकरच्या कुटुंबाच्या वडिलांक भेट करूंक आमी गेल्ल्या बिसायबान अधिकृत रितीन अस्तित्वाक हाडिल्ल्या समितेच्या सांध्या सांगाता आनी आमच्या CODPच्या हितैषी सांध्या सांगाता ಸುಮಾರು 63 ಫಿರ್ಗಜ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ 77 नवी घरां बांदच्या कुटुंबाच्या वडिलांक तांचे बांदपा येवजण हाची मोलावणी करन आनी सुमार 35 घर दुरास्तीकरच्या कुटुंबाच्या वडिलांक तांचे ते येवजण कशें तांणी आरंभ केलां गी वा ना हे सगळें तपासणी करन भोव भलायकी भरीत संवाद आनी संबंध कुटुंबाच्या वडिलां लागीं रुता करन आमी हे दिएसीचे गरबांचे येवजण अस्तित्वाक हाडिल्ले हाच्या फाटल्यान आसचें तें येवजण कितें आनी ताची झळक मोटव्यान फादर अनिल आमचो कॅनरा कम्युनिटी सेंटर डिरेक्टर ताच्या सहकारान आनी आमच्या CODP सिब्बंदीचे सहकारान एक डॉक्युमेंटरी माहिती दिवचे कार्यक्रम आसा ते हे डॉक्युमेंटरी आमी सगळ्या येवजणाची झळक आनी माहिती ती आमी पळोवन सगळें येवजण कितें म्हूण समजूंचें. Ladies and gentlemen, welcome to this special video presentation on the CODP Golden Jubilee Diocesan Housing Project. With heartfelt joy, we extend a warm welcome to all the benefactors and beneficiaries who have come together to witness the impact of this cherished housing project. We extend a special welcome to Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, the Bishop of Mangalore Diocese and President of CODP, whose unwavering support has been the bedrock of this housing project. We also express our deep appreciation to Mr. Michael D'Souza, an exemplary donor whose generous contributions have kept the housing project thriving and have provided shelter to those in need, by contributing a minimum of rupees 1,50,000 for constructing new houses and between rupees 60,000 to 1 lakh for house repairs. We are happy to introduce the dedicated and energetic CODP team headed by Reverend Father Vincent D'Souza, Secretary, CODP, and the team members Mr. Stephen Pinto, Mr. Oswald Rodriguez, Mr. Henry D'Souza, Mr. Joe Covello, Mr. Dolphy D'Souza, Mr. Luis Pinto, Mrs. Irene Rebello and Mr. Francis Dicona, whose tireless efforts and personal visits have been instrumental in making this housing project a reality. Highlights of the project. The CODP Golden Jubilee Housing Project has been a beacon of hope and a lifeline for many families. Allow us to present the highlights of this extraordinary initiative. Under this project, 63 parishes have been visited, 77 new houses have been identified, and 35 houses are in need of repairs. This ambitious endeavor aims to construct 77 new houses and offer much-needed repairs to those who require assistance. The CODP Golden Jubilee Housing Project is driven by a strong plan and purpose. Let us delve into the details. Housing Project Plan. CODP helps by covering 51% of the total house construction cost through the Golden Jubilee Committee. A model plan of 661 square feet has been presented to each parish, and beneficiaries share the remaining costs with parish donors. Housing Project Purpose.
The core purpose of this housing project is to restore human dignity and provide sustainable shelter, offering a secure roof over the heads of those in need. Houses under this project. Let us take a closer look at some of the houses that have been completed or are currently undergoing repairs. Work in progress or completed. Mr. Paul Francis Lobo, a hard-working auto driver who, with our help, now has a new house for his family. Parish, Omzul. Purpose, new house. Estimate, 7,99,227 rupees and 50 paise. Economic social situation description. Mr. Paul has been living in a rented house all this while. He is an auto driver. His mother is unwell and aged. He lost his child at birth. Mrs. Delphine Dasa, a devoted grandmother whose house was repaired to provide a safe and healthy environment for her family. Parish, Vamanjur. Purpose, house repair. Estimate, rupees 96,000. Economic social situation description. Mrs. Delphine is an aged parent. Her son met with an accident and is unable to work for long. Her daughter-in-law is working for rupees 10,000 per month and is the sole breadwinner of the family. Mrs. Delphine has 2 grandchildren. The surrounding of the house is unhygienic. They have pet dogs which are not taken care of in an appropriate manner. Mr. Marcel Safari, a deserving family in need of repair assistance to improve their living conditions. Parish, Neer Marga. Purpose, house repair. Estimate, rupees 44,805. Economic social situation description. The couple belongs to Neer Marga Parish. The need is for repair with a small estimation. They deserve the help because the family is poor and they have undertaken repair with a hand loan. Mr. Aldrin Fernandez, a courageous father with disabled children, whose new house is now a place they can call home. Parish, Moodbidri Town. Purpose, new house. Economic social situation description, middle-aged couple. Mr. Aldrin has 2 children who are disabled. One child can't walk and crawls on the ground. Father has a small event management shop which is rented and the business is seasonal. He is the only breadwinner. टॉयलेटाचे काम पहिले नातिलेंगे टॉयलेट नातिलेंगे टॉयलेट आले म्हणजे बसुल्ले टॉयलेट ते मी आता नवे केले कुंभरपुरा दोन कशा दिसता आता सगळं दिसतं CODPचे मी दिलात कमक मागीर एक 600 पावलाच्यान कमक दिलात मागीर एक फिरगेचे नाही मागीर मायकल डिसोजा कमक तुका आता कशी संतोष दिसते संतोष बरं दिसतं कोण बिचारे पण कमक तू एक असा जाऊन आलीस त्याने पण फिरगस पावली तुका मागीर 600 पावल सभा पावली मायकल डिसोमुळे पुटा मुदार पण दिले त्याने. Work in hand. Mrs. Cynthia Louis. Parish, Barmunja. Purpose, house repair. Estimate, 30,000 rupees only. Economic and social situation description. Mrs. Cynthia Louis is a middle-aged woman and is the head of the family. Son looks to be an alcoholic. There seems to be no source of income for this family. Status of work in progress. It is a tiled house. The corner edge of the roof needs to be repaired. SVP is given charge to monitor the work. Mrs. Lena Lobo. Parish, Kulor. Purpose, new house. Economic and social situation description. It is a mother and son household. For cents land with a building license is mentioned in the record. Status of work in progress. Slab work is completed. Plastering work was going on when the committee visited the house. Mr. Sandan Menezes. Parish, Kailarai. Purpose, new house. Economic and social situation description. Mr. Sandan is 83 years old and lives with his wife equally aged. Their daughter is mentally unwell. They have a son who works in a hotel. Status of work in progress. The house is an old tiled house and a new house needs to be built. The roof is shaky.
Foundation work is not strong. The walls are not plastered. Water from the hill flows down into their house and damages the base of the house. There is a leakage under the roof and joint walls. Mrs. Guitar Pinto. Parish, Uja. Purpose, house repair. Estimate, 245,000 rupees only. Economic and social situation description, applicant is from a poor family background. Their house is in a dilapidated condition and requires urgent repair. Status of work in progress, the kitchen needs to be repaired. Presently it is covered by tarpaulin. Mr. Felix Rodriguez. Parish, Onzu. Purpose, house repair. Economic and social situation description, Mr. Felix is a daily wage earner and his wife is ill and is on medication. Status of work in progress, old tiled roof. The front portion sheet is covered. Kitchen and dining work is going on. Mrs. Rosie D'Souza. Parish, Ajapadi. Purpose, new house. Estimate, yet to be given. Economic and social situation description, the husband is working in Kerala. The daughter has a small work in a shop. She has 3 children of whom 2 are studying. Status of work in progress, old tiled roof. The front portion of the house is covered with a sheet. Kitchen and dining area work is going on. Mrs. Benny Thavro. Parish, Mariashram Thalapadi. Purpose, house repair. Estimate, yet to be given. Economic and social situation, she is 67 years and has 2 sons. One doesn't come home and lives separately. Another is abroad on a labor visa recently. They have 5 cents land. Old tiled house with a weak foundation, the wall has cracks on all sides. Plastering to the side walls outside and back is not done. Status of work in progress, yet to start. Mr. Francis Cutinya. Parish, Moganad. Purpose, new house. Estimate, 400,000 rupees only. Economic and social situation description, Francis is a TV cable operator. Their wife is from Bida with small 2 children living in a rented house. The land is divided. He is given money to construct the house. Present land is of government. He is a BPL card holder. Status of work in progress, slab work is done. Mrs. Rebecca. Parish, Paldane. Purpose, new house attached to existing foundation and wall. Estimate, amount sanctioned. Economic and social situation description, Rebecca works in St. Aloysius. Status of work in progress, work is in progress. Portico with pillar constructed. Plastering is going on. Mr. Cyril D'Souza. Parish, Dilanthabetu. Purpose, new house. Estimate, 1 million rupees only. Personal share, 600,000 rupees only. Economic and social situation description, 12 cents land. Cyril is a rickshaw driver. He has 3 children who are studying. Status of work in progress, work has started. They have already spent 6 lakhs. Mr. Walter D'Souza. Parish, Miapadavu. Purpose, to complete the house. Estimate, 150,000 rupees only. Share, self and parishioners. Economic and social situation description, Walter is a coolie. He has 2 high school studying children. He has 10 cents of land with no income. He has availed loan. Sold gold and received 4 lakhs. Status of work in progress, house works are almost close to completion. Slab work and wiring are done. Windows needs to be placed. The concrete bed is laid. Sand, stones, and stocks are there. Our mission is to provide shelter to the destitute, recognizing that not everyone can afford a home, the most basic necessity. During house visits, our volunteers were deeply moved by the harsh conditions our people endure: structures wrapped in plastic, challenged children on broken cots, unhygienic sanitation, and crumbling walls. आमचे घराचे काम त्यांनी काम केलं 2-3 दिवसांनी त्यांनी दिस रात म्हणून काम केलं पाके उभे गेले पण त्या टाइमर आमची कुटुंबांची कोणी नटली मग म्हणजे सगळ्यांनी पाप चढ्या उसार नटले चढ्या कोणी त्यांनी आमका तरी आपले येऊन राहा आणि ती तुम्ही काही टेन्शन कर नका म्हणाले
ते तांकां एक उदार तांचे एक उदार म्हण तांकां देवाच्या दाराला आशिर्वाद मागता तांकां विसरूंक जायना तांकां इतलो व्हडलो उपकार केल्लो. Through the generosity of kind-hearted souls, the diocesan housing project has achieved remarkable results, becoming a beacon of hope on earth. A special thank you goes out to our Bishop and President Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, our esteemed donors, and Mr. Michael de Souza. Your generous contributions have fueled our mission. Lastly, we extend our gratitude to those who have anonymously contributed, both financially and through prayers, to this noble cause. Your support is a testament to the spirit of unity and compassion that binds us together in this endeavor. Ladies and gentlemen, thank you for joining us on this journey of compassion and hope. मोगच्यानो सगळ्या या योजनेची माहिती या व्हिडिओत आटापल्या देखून सर्तीक विवर आमकां गरज ना. हांवें इतलें सांगूंक आशेवचें की ह्या सगळ्या कार्य योजनाक कुमोक पार्टनरशिपा भाशेन वांटून दिवचें एक योजन देवाच्या उदार मनान ताच्या आशिर्वादान CODP मुखांतर DSAची करन आसा. आनी ह्या कार्य योजनाक आमच्या DSAच्या कुटुंबाचे वडील या त्या कुटुंबाचे सांदे 50% आदाय आसा करता तर उरलें 50% आमी दिवचें म्हणून वास्तवीक रितीन आमचें सुरविल्लें योजन आसलें. आनी ह्या योजना फाटल्यान यशस्वी पळयतना आमी तपासणी करन मौल्यमापन करन सगळ्या इतल्या घरांचे अंदाज पळयतना येदोळूच 50% काम आमच्या जायत्या कुटुंबाच्यांनी संपयलां. देखून हो एक बरो विशय. आनी आतां आसचें 50% या आमी जे कितें दिवंक आसा तो आयवज आमच्या DSAच्या नांवार आज सुरवातेर थोडो वांटो जावन वितरण करचें हें कार्य यशस्वी जावंक आमकां व्हड आदार आमचो बिसायब आनी DSAचो वडील ताचें एक स्वप्न आसलें दुर्बळां घरां जाय आनी दुरस्तेचें योजन जाय म्हणून फाटल्या 2-3 वर्सां हांव सभार समितींनी हो विशय मंडण केल्लो आनी चर्चा जाल्ली. आनी ह्या वेळार आमच्या CODPच्या बंगराळ्या जुबिलेच्या सुवाळ्यार या सुरवातेच्या वर्सार हें कार्य मांडून हाडून जुबिले येवच्या वर्सा एप्रील मेयान संपतना हें सगळें कार्य सुफळ जायचें. आनी सुमार 77 कुटुंबाच्यांक नवीं घरां आनी सुमार 35 आनी ताच्या चड थोडी एप्लिकेशन आयल्या तांकां सगळ्यांक घरां दुरस्ती जायचें म्हणली ही आशा हाका कुमोक करच्याक बिसायबान व्हड मुखेलपण घेतलां. आनी जायते फावटी आमकां समितेक ताणें आदार दिला. हांवें केदारनारी तांची सलाह सुचना घेताना थोडे फावटी ते आसनांत मस्तू वावरण आसतात. आदले फावटी 15 दीस ते US जाले पूण हांवें खंयची सलाह सुचना फोंडा मुखार दिसारल्यार तक्षण स्पंदन करतात. आनी जायत्या दाणीक सांगाता घालन DSAच्या मुखांतर तांणी आमकां कुमोक केल्या. आतां आमी दिवच्या आयवजाक व्हड मोठो आदार दिला श्री मायकल डिसोजानी कुटुंबान आमच्या CODPच्या सगळ्या योजनाक DSAच्या जायत्या संस्थांच्या योजनाक आनी DSAच्या फिरगजेच्या कॉमेंताच्या उरल्या सगळ्या आश्रमाक एक ना एक रितीन तसो मोठो सहकार आसा. एज्युकेअर म्हळ्या नांवान ताणें येवजिल्लें योजन सफळ जालां आनी सुमार 3000 भुरग्यांक आदार तो दिवन आयला. आनी आमच्या ह्या योजनाक ताणें मोठो सहकार दिला. लागीं 77 नव्या घरांक सुमार 1,15,00,000 मुनासर आयवाज वांटोवंक ताणें बरें म्हूण दाखयलां ह्या वर्सा सुरवातेर. आनी तशेंच आमच्या DSA तावण येदोळसो 1,18,00,000 ह्या घरांक आमचो आदार जावन आमी बसयला. देखून ह्या सगळ्या योजनाक 2 प्रमुख व्यक्ती आमचो बिसायब DSA तर्फेन आनी तशेंच श्रीमान मायकल आज तो ना ताच्या नांवान आमकां आमच्या DSAचीक जायतें मार्गदर्शन दिल्लो मालगोडो याजक अदीक बाब वाल्ली आसा. आनी ताणें आमच्या जायत्या CODPच्या योजनाक आनी DSAच्या योजनाक आदार दिला मार्गदर्शन दिलां. आनी श्री मायकलाच्या कुटुंबांत हांव आमच्या DSAच्या आदार दिला. मायकल डिसोजानी कुटुंब आज हांगासर ना तरी ताचो वावर ताची सलाह आनी ताची मॅसेज हर एका दिसा एक ना एक रितीर आमकां येवनूच आसता आनी तें मार्गदर्शन लाभूनच आसा. मार्गदर्शन ताच्या नांवान आमचे मुखार आसात तसो बावजी आनी भयण सिल्विया आनी वल्ली विन्सी ह्या आमच्या मायकलाच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक हांव सगळ्यांच्या नांवान गौरवपूर्वक स्वागत आशेतां. आमच्या बिसायबाक स्वागत मागलो फुलांचो तुरो आमच्या सिल्वीबेन दिवन
आमच्या सगळ्यांच्या नावानं स्वागत करीचे म्हणून हांव विनवणी करता. दिएसचो गवळी बाब अधिक मनादेक पिठा पाऊल सल्डाणा सगळ्यांच्या नावानं आमच्या मोगान तो फुलांचो तुरो घेता ताका आमी स्वागत मागता. फादर वल्लीक फुलांचो तुरो आमचे स्टीवन पिंटो दिजे म्हणून हांव विनवणी करता. आमी सगळ्यांनी थाळयो पेटच्यो आनी फादर वल्लीक आमचो मान पाठोवचो आनी गौरव दिवचो. मोगाच्यान आमच्या मुखार बीस साहेबान या जुबलेव आमच्या बांगराळा जुबलेवाच्या वर्सा CODPच्या घराबांच्या योजनाक अधिकृत समिती रचूंक थाराव दिल्लो आनी ता समितीचे सांदे हांगासर आसात. सकडी आज ह्या वेळार ना ते येवंक आसात. ह्या समितीच्या सर सांद्यांक हांव आमच्या DSAच्या नांवान आमच्या CODPच्या नांवान स्वागत मागता. हार्दिक स्वागत तुमकां. तशेंच आमच्या मुखार आसात CODPचे गव्हर्निंग बोर्ड मेंबर्स. सगळ्या सांद्यांक गव्हर्निंग बोर्ड सांद्यांक हांव हांगाच्या जमा जाल्ल्या आनी CODPच्या नांवान हांव स्वागत मागता. आमच्या मदार आजार आसात DSAचे SVP संघटनेचे DSAचे अध्यक्ष आनी तशेंच आमच्या CODPच्या बांगराळ्या जुबलेवाच्या वर्सा गरबांच्या योजनेच्या समितीचे एक सांदे जावन आसचे ते जोक वेलो हांकांय हांव स्वागत मागता आनी सगळ्यांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच SVP आनी त्या समितीचे इतर सांदे तांचे सांगात आयल्यात. सोडॅलिटीचे इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ ब्लेसड वर्जिन मेरी सोडॅलिटी संघटनेचो अध्यक्ष सांदे आसात तांकांय हांव सगळ्यांच्या नांवान स्वागत मागता. आमच्या जुबलेव समितीक आधार जावन घर भेट करूंक आनी फायल सगळ्या दस्तावेजाचे दाखल्याचें काम करूंक मोग करचे वॉलंटियर CODP वॉलंटियर हेनरी आनी तशेंच ऑजवाल्ड हांकां सगळ्यांच्या नांवान हांव स्वागत मागता. आमच्या एज्युकेर टिमाचो एडवायझर आनी सगळ्या ह्या जुबलेव गरबांच्या योजनाक प्रमुख एडवायझर जावन आमचे मदें आसा स्टीवन पिंटो सर तुमकांय हांव स्वागत मागता. आमच्या मदें हांगा हजर आसात CODP आनी ISD स्टाफ आमच्या सगळ्या वावरां पाठिंबो दिवची तांकांय स्वागत मागता. आनी तशेंच तुमी प्रमुख सगळ्या कुटुंबाचे DSAच्या गरजेवंत कुटुंबाचे वडील आनी वडील हांगा आसात. गरबांच्या खातीर तुमी अर्जी दिल्या दुरास्ते करच्या खातीर तुमी मानावी पाठयल्या. तुमकां सगळ्यांक हांगा हजर आसच्या 180 जाणांक कुटुंबाच्या वडिलांक हांव स्वागत म्हणटा. आमच्या मदें पत्रकार आसात आनी तशेंच आमच्या कार्याक मायेत दिवंक हेरांक आमच्या बऱ्या कामा विशयान सांगूंक मोग करचे आसात हेनरी मेंडोन्स HM फेर्नाल तशेंच daijivol.com सिब्बंदी पिंगारा वेवस्थापक आनी mangalore.com वेवस्थापक आमच्या मदें आसा तांकांय हांव स्वागत मागता. आमच्या सगळ्या कार्य योजनाक समग्र माहिती दिवंक आनी म्हजे सांगाता भावा भाशेन वावर करूंक फादर अनिल आसा कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर डायरेक्टर आनी तशेंच तसो स्टाफ विजय आसा तुमकांय फादर हांव स्वागत मागता. हांगा जमा आशिल्ल्या सगळ्यांक कोणाचें नांव सोडलां जाल्यार म्हाका बक्षिया सगळ्यांक तुमकां स्वागत म्हणून आतां आमच्या फादर वल्लीन ह्या आयच्या कार्य योजना विशयांत डिस्ट्रिब्युशन ऑफ हावजिंग एड ह्या संदर्भार मायकल डिसूजच्या तर्फेन आनी ह्या योजनेच्या तर्फेन माहिती दिवन आमकां उद्देश उलयचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. देव बरो दीस देव तुमकां सुमेस्तांक खंडीत जावन वो बरो दीस. घर सारकें नातिल्ल्यांक ह्या आशिल्लें दुरुस्ती करूंक गरज आशिल्ले तसले हीं कुटुंबां हांगासर आसात आनी एका तरासो बरवसो तुमकां मेळ्ळा आनी त्या खातीर हो दीस खंडीत देवान आशिर्वाद केलो दीस. हांव देव बरें करूं म्हणटा सुरवातेरच आमच्या गवळी बापाक 3 वर्सां आदीं एक योजन घाल्लें गवळी बापान DSAंत एक समीक्षा काडी जंय दुबळी कुटुंबां कितलीं आसात प्रत्येक जावन घर नातलेली नवी घर जायजी जाल्लें तसली या घर दुरुस्ती जायजी तसली कुटुंबां तांची समीक्षा काडून सांगिल्ली. लगभग 85 कुटुंबां आसा सगळ्या DSAंत आनी तक्षण वावर करूंक आराम म्हणटना एका तरासो
तें येवजण व्हडलें येवजण कोरोना पिडा आयली जावं तशें जाल्यार 2 वर्सां फाटीं पडलें तें. तरी गवळी बापाचो तो हुस्को उणो जावना, पालवून वचोंक ना. देखून गवळी बापान ह्या त्या पिडेच्या नंतर परत CODP संस्थे मुखांतर हे महत् येवजण जारी काडूंक मेट काडलें. हांव शुभास म्हणटा फादर विन्सेंटाक हे CODP संस्थे मुखांतर एक बरें येवजण हातीन घेतलें तांणी आनी 50 वर्सांचो जुबल्यो आचरण करतना ही सुरवात एका तरेची स्फूर्ती फादर विन्सेंटाक आनी CODP संस्थ्याक मेळ्ळ्या. ती मुंदरून वचून दी. शुभाशय फादर विन्सेंट तुमकां. फादर वाल्ली म्हळ्यार कोण? एक मतार ह्या जाग DCCचो आतां धर मेट सडे जाल्यार आतां धरीचय पडटा. तरी एक बरें जायजय म्हणून एक हुस्को आसा. प्रत्येक जावन म्हजो इश्ट फाटल्या 40 आनी 5 वर्सां जावन म्हजो इश्ट मिस्टर मायकल डिसोजा अबुधाबी, दुबय, अमेरिका ताका बिजनस आसा. आनी हांव तोळ थंय येता, म्हाका आपोवणें दिता, ताचे सांगात रावता 8 दीस, 10 दीस, 15 दीस. आनी तशें तितलो मोगाचो म्हजो आमचे मदें बांद आसा. आनी कितें पुणी बरें करूंक जाय म्हणलें ताचें तें एक ताची आशा आशिल्ली. पयलें ताचें येवजण उंचलें शिकप दिवंक भुरग्यांक एड्युकेर दुबळ्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक उंचलें शिकप शिकोवंक आदार ना. तांकां कशें पुणी आमी उंचलें शिकप दिल्यार कुटुंबां बरीं जातात, काम मेळटा, कुटुंबां बरीं जातात. हे येवजण आमी 2-3 फावटी हांव दुबय म्हाका ताणें आपोवन मस्तू आमी त्या विशयांत चर्चे करन निमाणें CODP ऑफिसा मुखांतर ह्या संस्थे मुखांतर तें करूंक येवजण घाल्लें. आनी मायकल डिसोजाक CODPची वळख हांवें करून दिल्ली. देखून हांव एका तरेचो बोडवो मायकल डिसोजाक CODPची परिचय दिल्लो तसलो. आनी त्या दीस सावन आज पर्यंत मायकल डिसोजान मस्त तरान CODP संस्थ्याक कुमोग केल्या. सभार संगती हांवें सांगच्यो आशिल्ल्यो येदोळस्यो थंयसर तुमी स्क्रिनाचेर पळयल्यो. देखून हांव त्यो सोडतां आनी थोड्यो संगती मात हांव सांगूंक आशेतां. आतां 60 फिर्गजांक फिर्गजेंतल्या 70 घरांक एक नवीं घरां ना जाल्यार दुरुस्ती करूंक येवजण घालां. तेय CODP संस्थ्याक 50 वर्सां तांची सेवा 50 वर्सांची आतां आरंभ जाल्या अखेर जावन येता. देखून त्या उडासाक त्या जुबल्यावाक हे महत् येवजण घालां. बरें काम. आमकां थोड्यो संगती मुळाव्यो त्यो बारीक गरजेच्यो. वारें उजवाड नासतना आमी जिवोवंक जायना. उजवाड देवान दिला. दिसाक सूर्य आसा, रातीक नखेत्रां सुंदर आसा. वारें जाय तितलें देवान दिलां. तें वारें आमी मेळ्ळें करता आनी देवान दिल्लें वारें आमी पाड करता. भलायकेक जाय जाल्यार तसलें आमची भलायकी पाड करूंक कारण जाता. ताचे उपरांत थोड्यो गरजो आसात त्यो आमकां मनशांक सोडल्यात. जिवंक आमकां जेवण इल्लेशें म्हणजें जेवण दिसाक एक 3 फावटी 2 फावटी घाल्यार आमकां बरी भलायकी उरता. बरी भलायकी उरत जाल्यार खाण जेवण गरजेचें. दुसरो मुस्तायकी जाय घालूंक. मुस्तायकी नासतना मनशान मानवी तरान जिवंक जायना. आमकां कितलोय दुबळो जावं दी ताका मुस्तायकीची गरज आसा. आनी एक म्हत्वाची आमची गरज रावंक वस्ती करूंक एक घर नासतना खंय मार्गार न्हिदूंक जायना, गुड्यार तेने न्हिदूंक जायना.
ह्या दिसांनी आमी पळयता फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव न्हू मणिपुरा थंयसर गालवटो जाता 2 पंगडा मदें आनी सडाव दोनूय पंगडाचे सडाव तांचो चड संख्यो क्रिस्तांवांचो तरी दुबळो लोक आसा मस्तू त्या क्रिस्तांवांच्या मदल्या दुसऱ्या पंगडाक तांणी आसच्या त्या जाग्यार तावन तांकां थंय तावन धांवडायलां रानांत वस्ती करतात कितलींशीं घरां तांची उलपायल्यांत कितलेशे युगोर्ज्यो उलपायल्यात कित्याक म्हळ्यार ते क्रिस्तांवांचे हाल म्हूण आसले मस्तू अनित जाला म्हणी सांगयत आनी देवाचे दयेन आमी देवा खातीर आमी मागया सगळ्यांनी आतां एक प्रतिभटन जावनूच आसा दोळो दवरला भोवशा क्रिस्तांवांचेर थंयसर चड म्हणटो हे कश्टां पडलो पुरा क्रिस्तांवांचो लोक दुबळो लोक घर नासतना तांणी जियोवचें कशें पावस येता कांय ना रानांत वस्ती करतात रानांतून भायर आयल्यार तांकां जिवशी मारतात म्हणून भंय आसा तांकां घर आमकां एक भलायकी बरीत जिवन जिवोवंकू भद्रतेचें जिवन जिवोवंकू आमकां गरज आसा शिकप आमकां गरज आसा शिकप नासतना मनीस एका तरान एका मनजाती बरी म्हणयत शिकप नासतना तुमी जाणात आजकाल संवसारांत समाज वयर जे जाल्यार शिकप जाय ते भुरग्यांक आनी शिकप ना आसल्यार कामां मेळटात तुरेपुटी मेळनात साधन करूंक जाय आनी तें एक मतीन दवरून CODP संस्थ्यान हे येवजण घाल्लें दुबळ्या भुरग्यांक एडुकेर म्हणल्यार त्या येवजणा मुखांतर एक सुरू आरंभ केल्लें मायकलान तें एडुकेर म्हणलें येवजण वस्तू त्या विशयांत चिंता चलयले आमी आसा त्या दळा उडपी दिएसीस नातिल्ली उडपी आनी मंगळूर एक दिएसीस आशिल्ली आनी दुबळ्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक हुशार भुरग्यांक मुसलें शिकप मेळोवंक त्या दळा आदार जाल्लो मोर देन 3,000 प्लस भुरग्यांक उंचलें शिकप मेळ्ळां लागीं 100 धाकटेरांक उंचलें शिकपाक आदार मेळ्ळा लागीं 1,500 इंजिनियरांक फाटल्या 9 वर्सांनी तांकां आदार दिला 1,500 इंजिनियर आमचे भुरगे खंय आशिल्ले इंजिनियर जावन तितल्या भुरग्यांक आदार मेळ्ळा ह्या एडुकेर संस्था मुखांतर मागीर विविध उरले शिकप तांकां मेळ्ळां MBA MSc BSc BA आनी B.Ed M.Ed मागीर उरले हेर मस्तू हे विंगड शिकपां देखून ह्या सर्वाक श्री मायकल डिसोजान आदार दिला देवान ताका आशिर्वाद दिला तो केदार म्हणजे म्हणटा म्हाका गरज आसल्या परस चड देवान म्हाका दिला देखून हांव दान दितां म्हज्या जोडींतलो हांव 1 वंटो दुबळ्यांक दितां तें बरें म्हूण कितल्या जाणांक आसा मायकलाच आसले एक 10 जाण आमच्या समाजींत आसची जाल्यार आमचे समाज दुबळी जातीना खंडी जातीना कोणीय दुबळो आसचो ना ह्या दुबळ्यांकी वयर हाडूंक उदरगते खातीर वावरूंक साध्य जातें मायकलाची भयण आसा हांगासर आनी बावजी आसा हांगासर कुटुंबाची आनी आयचे येवजणा विशयान ती बाबाक सांगतली म्हणून हांव पातयेतां आमी धरता आमची एक टीम आसा मायकलाचें ताका एडवायजरी टीम ताचे कडेन खंयचेय योजनाक मनावी गेल्ल्या वेळार तो फुडले अशे पयशे कान उडयना ती मनावी सारकी गी न्हय गी म्हणून तपासणी करूंक एक टीम आसा श्रीमान स्टीवन डिसी पिंटो हांगासर आसा आमचो ऑजवर्ल्ड रॉड्रिगस हांगासर आसा आनी हांव आसा अशें आमचें काम मायकलाक गेल्ली मानावी त्या मानावे प्रमाणे तपासणी करून ताका सांगूंक आनी
तो तक्षण ताची दान दिता, वेळ काडिना तो तपासणी करून आमी रिपोर्ट दिल्या तक्षण तो आमकां दान दिता. कोण तुमकां एक कायदो आसा, आज जर तर CODP संस्थेन येवजण हातीन घेतलां, मोठो सहकार कोण असो, श्रीमान मैकर असो, फिरगजंतावन दान येता. प्रत्येक जावन खरेंच मानत एक आयताराचें कलेक्शन ह्याच खातीर CODP संस्थेच्या बऱ्याक वावराक तें कलेक्शन येता. आनी ताचे उपरांत गवळी बापाचो मोठो हात आसा. गवळी बापाचें ताणें आशिर्वाद दिवचे आनी हर एक कितें बरें जाता दीस दिसेंत ताका देवान बिसायबान पाठिंबो दिता आनी उत्तेजन दिता. देखून CODP संस्थो हें काम मुंदरसून व्हरता. पावण भयणीनो, आज व्हरतो संतोश, म्हाकाय व्हरतो संतोश. कित्याक म्हळ्यार म्हजें निवृत्त जावन जाली 12 वर्सां, म्हजी प्राय सांगची गरज ना, तरी ह्या प्रेयर जाल्यार इल्लें काम करया म्हूण बगता. बरें काम, हें देवाचें काम. दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवचो, सहाला दिवची, कितें तांक आसा तें दिवची, ती सेवा दिवची, तें बरें काम. म्हाका तें एक देवान फोव केला. ह्या उत्तर प्रायचेर हांव देवाक अर्घ दितां. आनी म्हाका आज हांगासर आपोवणें दिल्ल्या फादर विन्संटाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां फलानुभावी तुमी कितले इतले हांगासर आशिल्ले 17 जाणां तुमकां एका तरान जाल्यार आनी एका तरान CODP संस्थेंत हांव तुमकां आदार लाभला, बरें मेळ्ळां. CODP संस्थेचो उडास दवरा. आनी हे येवजण इतल्यार रावना, केवल तुमकां मात्र घरां बांदून जाली, दुरुस्तीकरण जाली म्हळ्यार पावना. आनी कितें आसात थंयसर लगभग 400-300 घरां आनी कितें आसात. दुबळ्या घरां जाय जाय म्हणल्यांची म्हणावी आयिल्ली तितलीं कुटुंबां आसात. CODPन इतल्यार काम आखेर करचें नाका, तें काम म्हणून धरून व्हरत जाय. जुबले जाता, पूण जुबले जाल्या उपरांत हें काम म्हणून धरून व्हरोन दी. गूड वर्क इज गॉड्स वर्क. बरें काम देवाचें काम. हें बरें काम CODP करता. देवाचो आशिर्वाद CODP संस्थेर आसा. तुमकां देव बरें करूं. बाप वलेरियन देवाचें बरें काम करच्याका आमच्या संघ संस्थ्याक CODPक व्हड प्रेरण आमची खंयची योजना श्री मायकला मुखांतर आरंभ जाल्ली. त्या योजनेची तपासणी मौल्यमापन वार्षिक रितीन आनी थोडे फावटी वर्सा 2 फावटी तांच्या सांगाता समितीन करचें आसा. म्हाकाय आपोवणें आसता. थोडे फावटी थोडी योजना ही ह्या मट्टाक पुरो हे फावटी आमी दुसरें घाल्या म्हणून प्लॅन करया म्हणटना पाद्राबान पयलें सांगचें आसा, मायकल नाका, आमचे दुर्बळे आसात, आमच्या दुर्बळ्यांक आनीक गरज आसा. असले योजना शिकप्यांक दुर्बळ्यांक मुंदवरची जाय म्हूण तांची मनावी आसता. आनी अशें आमची योजना येदोळ ती खंयची बंद जावनात. आनी हे योजन दुर्बळ्यां गरबांचे हांगासर बांगराळ्या जुबल्याच्या आखरेक संपवण वचो ते मुंदवरसून व्हरच जाय म्हूण तांणी आमकां उलो दिला. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या कुमकेक आमी आभारी जावन आसा. आमचो बिसायब केदाणारी तांच्या कार्यावळ आनी ताचे खंयचेय प्रोग्राम आसतना हो एक विशय उडास दवरता. दुर्बळ्यां गरबांचे योजना असो केदाळा आमी ह्या CODPचो बांगराळ्या जुबल्याचो वर्स आरंभ केला म्हूण तांकां सांगलें की तोळता म्हूण. आनी सबार दाणीक मेळोन न्हू ताणें कितें दिलां तें दाण म्हाका तो धाडटा मातनीच तांचें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिता. सगळें अकावंट तांचें पॅन कार्ड आनी आधार कार्ड डिटेल्स मायत आनी म्हाका सारके रितीन रिसीट दिवन तांकां पाटी धाडूंक मार्गदर्शन दिता. तशें म्हळ्यार ताकाय दुर्बळ्यांचो आनी तशेंच देशाचो गवळी जावन दुर्बळ्यांक जायती समाज सेवा मेळ जाय, शिकप मेळ जाय आनी तशेंच घरां जाय जाय म्हळ्यार आशा आसा. देखून फादर वल्ली आनी बिसायब आनी हेर आतां कुमोक वांडटले स्टिवन हाची मुखेलपण घेवचें विनंती करता. आतां नांवां पयलें बरीच तुमी येवचें. रिना, विना तशेंच स्टिवन शिबंद आमच्या CODP शिबंद हें कार्य मुंदरसून व्हरूंक हांव उलो दितां. बिसायब कुमोक वांडटले उपरांत आमचे लागीं उलयतले आमच्या मुखार. थोड्यांची नांवां हांगा नात, कित्याक म्हळ्यार थोड्यांची घरां स्टार्ट जावनात, कोणाची परत घरां स्टार्ट जाल्यांत आनी
त्यो वयर आयल्या तांकां स्लॅब घालूंक आसा आतां इमिडिएटली पयशांची गरज आसा तांकां इमिडिएटली आमी आतां पयशांची विलेवारी केल्या बाकी कोणाक पळय तांची आनीक पंचांग बांदूंक सुरू करूं ना प्लॅन मात धाडलां तांचें एप्रूव केलां पयशे आसात पूण आतां दिवची गरज ना तांचे प्लॅन आनी पुरो आयल्या उपरांत एस्टिमेशन आयल्या उपरांत आमी दितले हांव ओके थोड्यांक मेळोना जाल्यार बेजार करनाकात आमकां कांय मेळोना म्हूण बसनाकात पूण आसा आमी प्लॅनार दवरलां ओके लिना लोबो कुलूर दया करून येवचें जोसेफ किशोर फर्नांडीस निर्मार्गा एमिल्डा सल्डाना बेरेबैल कुसुमा मंजोट्टी एमिल्डा सल्डाना आयल्यागी कुसुमा प्रसन्ना कुमारी मडंतर आल्ड्रिन फर्नांडीस मुडबिद्री टाउन बार्तोलोमियो मस्करेनोस मुडबिद्री आल्ड्रिन सल्डाना आल्ड्रिन फर्नांडीस बार्तोलोमियो मस्करेनस मुडबिद्री लियो पेरेरा नारावी फ्रांसिस लोबो नारावी विजय मिनेजस वेनूर बेनेडिक्टा डिसोजा कोक्काडा फ्रांसिस डिसोजा कडाबा पीटर डिसोजा संपाजे पीटर डिसोजा संपाजे मरियम्मा मारिल सविता मोरस अल्लिपादे सिरिल डिसोजा देलंतबेट्टु प्रफुल्ला रोड्रिगस देलंतबेट्टु आल्बर्ट डिसोजा मानेला प्रकाश डिसोजा मनेला प्रवीण क्रास्ता बेला बेंजामिन डिसोजा मनियम्पारे मॉरिस डिसोजा मियापदाव वॉल्टर डिसोजा मियापदाव इनिटा डिसोजा रानीपुरा रोजिना डिसोजा मुडीपू रोजिना डिसोजा मुडीपू विल्फ्रेड डिसोजा पेरमानूर गंगम्मा मोंदेल अरुण डिसोजा बोलकुंजे एलियास पौस्टिन डिसोजा पेरुवाई वॉल्टर लोबो पुत्तूर जॉसी कुटीना पाल्दाने फ्रांसिस कुटीना मोगरनाड
ಜಾಸ್ತಿ ಕುಟೀನ ಸೈಡಾಗಿ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕುಟೀನ ಮೊಗರ್ನಾಡು ಅರ್ಬನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಮರಿಯಾಶ್ರಮ್ ಅರ್ಬನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಮರಿಯಾಶ್ರಮ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬದ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮತಾಯಸ್ ಡಾಯಸ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮೌರಿಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಅರ್ವಾ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಓಮ್ಜೂರ್ Maurice Paisasa, Felix Rodriguez, Omzuru, Prakash Butello, Kokkada, Selim Lobo, Bannuru, Elias D'Souza, Delantabettu, Celine Lobo, Elias D'Souza, Delantabettu, Felix Morris, Nala, Valerian Varada, Pavur, Thomas D'Souza, Bajal, Lawrence Mendonça, Panir, Rajesh Montero, Mudipu, Lawrence D'Souza, Lawrence Mendonça, Rajesh Montero, Cecilia D'Souza, Maria Ashram, Dora Rodriguez, Maria Ashram, Timpranade, Asagi, Cecilia D'Souza, Dora Rodriguez, Benny Tauro, Maria Ashram, Cristina D'Souza, Maria Ashram, Stella Pinto, Bermude, Simon Moniz, Nirude, Teresa Pinto, Amembal. त्याच्या उपरांत प्रत्येक तरानं प्रत्येक कितें आसा तें खंयचें तें रिपीट Daniel De Silva, Jyoti D'Souza, Baltazar Pinto, Mary D'Souza, Baltazar Pinto, Mary D'Souza, Ashwita Milian Krasta, Flavia D'Souza, Marcel Sifari, Geeta Pinto, Pascal Pais, Joaquim Rodriguez, Alfonso D'Souza,
Priscilla D'Souza, Felix Rodriguez, Celine Lobo, Elias D'Souza, Gracie Crasta, Rajesh Montero. प्रत्येक तरानं आज मोरियाल सोडॅलिटीच्या सांद्यांनी मोरियाल सोडॅलिटीच्या तर्फेन 2 चॅक्स दिल्यात 2 लाखांच्यो. हांव तांकां ह्या पळयतां. मिसेस एलिझा सिक्वेरा, मोहम्मद बदाव आनी मिसेस मेरी डिमेल्लो. आने गुड डे. मोरियाल सोडॅलिटीच्या सांद्यांनी मुखार येवचें आनी तांच्या सांगाता फोटो काडची दया करून. तांचे सांगाता फोटो काढ. वयर सर ते पड हेंचे तुवें राव. मेरी देव बरें करूं. आता बिस साहेबाची 2 उतरां. विमान सोदून काडिल्ल्या बाबावांक विमान सोदून काडल्या विशयांत उलोवंक सांगिल्लें खंय. रायट ब्रदर्स हे बाबाव धाकट्या व्हडल्या कडेन सारलें खंय. तुवें विमान कशें सोदून काडलें हे विशयांत आमकां सांग म्हणून. देखून म्हणालो हांवें काल्यां सांगचें आसल्यार धाकटो भाव सांगता म्हणून. देखून आनी बसलो खंय तो. मागीर धाकट्या भावा कडेन विचारलें विल्बर रायट विमान सोदून काडलें येदें व्हडलें इतली प्रगती हाडूंक कारण जालाय कशें विमान सोदून काडलें. हांवें सांगचें आसलें बरें व्हडल्या भावान सांगलां म्हणून तोय बसलो खंय. तशें मोगाच्या फादर वल्ली सडावत तुमी आनी वडोलच्या आमच्या ह्या डॉक्युमेंटरी मारिफात फादर विन्सी आमचो डायरेक्टर CODPचो तशें फादर अनिल कॅनरा कम्युनिकेशनाचो डायरेक्टर हांच्या मुखेलपणा खाल जाल्लें काम आनी कितें जातें आसा ताजे विशयान जाय पुरती माहीत आसा. देखून हांवें बसचो वेळ तरी स्टिवन म्हणालो 4 उतरां चड सांगचें म्हणून. देखून उलोवचो वेळ न्ही आमकां उपरांत आनी 5 मिनटांनी मिटींग सुरू जाता. हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन फादर विन्सीक फादर ऑझी मोंतेरो हांगासर डिरेक्टर आसतना आमी प्लॅन केल्लें. मॉन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोना हांव आनी इतर CODPचे सांदे आसले. पूण हें गरबांचें येवजन फादर वाल्लीन सांगिल्ल्या प्रमाणेंच सुमार 3-4 वर्सां आदलें सर्वे केल्लें तुवें बरयलां. तुमकां एका कुटुंबांनी सर्वेंत कोणाचीं घरां आमी सुमार लागीं 500 घरांक आमचो अखेरीचो रिपोर्ट येता आसतना इतल्या घरांक कर्ज आसा म्हणून. देखून ह्या 500 घरांक आमी कुमक करी जाय. पूण सुरू करतना इल्लेंलेंच सुरू करचेकच वटी आमकां दवरूंक जायना हातीं. देखून आमी ह्या फाटल्या 2-3 वर्सांत हांव पयशे वट्ट करूंक सुरू केले. हाका संपन्न म्हळां खंय तावन आयली. एक प्रमुख आमचो दानी श्रीमान मायकल डिसोजा ताच्या विशयान तुमी जायतें आयकलां आनी जायतें बरें काम तो करते आसा. निरंतर आमचे कडेन संपर्क दवरून आसा. दुसरें हे पयशे दिल्ले तुमीच तुमचेच पयशे खरेंच मात उरोवणी करून दियेसीचें कितें दान दिल्लें आसा विगारा मारिफात तांतलो एक वांटो आमी विंगड दवरलो. फाटल्या 2-3 वर्सांनी इल्लो इल्लोसो विंगड दवरून आमच्या लोकांच्या पयशांनीच बैल्या गांवांतल्यान पयशे येवनात खंयच्याकी आल्याक. मायकल आमचो दानी सोडल्यार हांगासर आमच्याच लोकांनी दिल्ले पयशे आमी उरोवन फाटल्या दिसांनी
करेजमाची उरोवणी म्हळ्यार कश्टांची उरोवणी, पोट मारन बुकू सांबाळन तडवून आमच्या लोकांक तुमी तातूंत वांटो घेतला देखून हात धरन अशें घेतल्या तक्षण हांवें घेतलें मात दिवना म्हणून चिंतचें न्ही, हांवेंय दिला अंतलो एक वांटो हांवेंय दिला म्हणलें गन तुमी बगजय, आमी महादानी तुमी भिकारी म्हणून चिंतचें न्ही, खंडीत न्ही, तें सारकें न्ही. कित्याक फूल न्ही फुलाची पाकळी तुमी दिल्या आनी हातूंत तुमचोय वांटो आसा म्हणलें उडास दवरा. आनी गुडी हाडला तेणे गुडी खाणाच्या म्हणलें उतर आसा. आनी तशें जाल्ल्यान इल्लेलेच पयशे आमच्या लोकांक ओट्टू करून दिल्ले, ताच्या मारिफात येदें व्हडलें महान योजन करूंक साद जालां. ही एक सुरवात मात्र. वल्लीन सांगलें 500 कुटुंबां करूंक आनीक आसात. आतां आमी येदोळूच 125 वा 126 कुटुंबांक आदार दिवचें येवजन ह्या वर्सा घालां, तर फुडल्या वर्सांनी हें मुंदरसून वेतलें जशें तांची आशा आसा, म्हजी आशा आसा. फादर विन्सीची आनी CODPच्या गव्हर्निंग बोर्ड, मॅनेजींग कमिटी, तशेंच चॅरिटी ट्रस्ट श्रीमान मायकल डिसोजाची असो खंडीत आदार आसा. ताणें पयलेंच सांगलां 500 घरां पर्यंत आमी कुमोक खंडीत करयेत म्हणून. असो जाल्यार उदार मन आमच्या सगळ्यांचें आसा. आनी तशें आसतना आमी हर एकल्यांनी देवाक अर्घां दिसय. हांवें केदाळय खंय गेल्यार सांगचें मंगळुरी क्रिस्तांवां महान उदार मनाची म्हणून. मंगळुरी क्रिस्तांवां खंय गेल्यार भायल्या गांवां वच, बंबईक वच, इतर खंयच्याय गांवांत गेल्यार आमची कोंकणी क्रिस्तांवां दराळ उदार मन आसलेलीं मनशां. आनी तसो एक रूपकार हें. दुसरो रूपकार आमचे संस्थे पळया, इगर्जो, पाद्रेबाचें घर, इस्कॉलां आनी इतर साबार संस्थे बांदून हाडलात जाल्यार आमच्या लोकांच्या गांवाच्या पयशांनी. आनी मस्तुपटी हांवें विचारचें, इस्कॉलां बांदलें, मस्तुरांनी दानींची पट्टी वाचली, आमच्या बोवार्थाचे मनीस जायते व्हडले व्हडले एमावंट दितात जाल्यार आमच्याच लोकांनी दिवचें. पूण फायदो सक्कट धर्माच्या, क्रिस्तांवां मात न्ही इतर धर्माच्यांकी हो फायदो. आमी केदी सुरसुरोवना आळे आमचे ते खातात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी कातोलीक म्हळ्यार सक्टांकी आरावन धरचें तसलें. आमकां तो आनी हो म्हणलो भेद ना, जात कात धर्म म्हणलो भेद ना. आमच्या संघटनांतान आज मस्त जाणांक क्रिस्तांवांक 30 जाणांक मेळ्ळां जावयेत, पूण आमचे स्कॉलरशीप दितना जावंक पुरो, घरांक कुमोक दितना CODP मारिफात हेर दराळ कुमोक दिता आसतना सक्कट धर्माच्यांकी दिता हांव. तशेंच तांकांय हांगासर आदार लाभता. हें काम 50 वर्सां आदीं आराम केल्लें आनी की मुंदरसूंक आसा. हांव एक मात्र उलो दिवचो, तुका मेळ्ळां म्हणून हांव म्हजें जालें, म्हाका मेळ्ळें म्हणून न्हय. कोणाक म्हण तुवें प्रेरण दिवचय. प्रेरण दिवन CODP कोणेपणी जावं तुज्या कुटुंबादारांनी, भुरग्या बाळांनी या तुज्या संबंदिकांनी हेर कोणेय CODP कांय इल्लें पाटी दिल्यार तें आनी एका हातांतल्यान आनी कोणाक तें पावतलें म्हणल्यार बऱ्या मनान दिवंक प्रेरण दिसय. तवळ घेतल्याक घेवंक, दितल्याक दिवंक जय पुरतें आसतलें. देखून येदोळ सकाळींतावन साबार जाण हांगासर आसात. तुमचो उपकार बावडटा. सोंसणिकायेन, व्हडा मोगान, बरवशान आसात. कोणाक थोड्यांक सांगलें मिस्टर स्टिवनान, थोड्यांक चेक मेळों ना, काम सुरू जावना, तरी फुडल्या दिसांनी ती मेळटली. तुमी मुखली गरजेचीं कामां कितें करूंक आसा ती आमकां जाय. डॉक्युमेंटेशन जाय. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं CODPचें लॅक विचारूंक सरकार येता, मदें मदें येतात थोडे फावटी. आमी हर एक पट्ट्यान पट्टी लेख दिवंक आसा. पयशे 10 जाणांचे तरी सरकार लेख विचारतना आमी ते लेख दिवंक आसा. आनी तशें आसतना ताका दाखले दवरूंक आसात. आमी कोणाक कितले दिल्यात, देखून विगाराचें कागद जाय, विगाराचें कागद जाय, कित्याक सांगता हो दाखलो जाय, सर्टिफाय करी जाय. अशें असले दाखले आमी दवरले जाल्यार संस्थ्याकय बरें, तुमकांय बरें. तुमचेय लेख कोणें विचारलें जाल्यार इतले पयशे म्हजे, इतले म्हाका दाना मारिफात, इतले हाचे तेल्ले अशें म्हणून तुमकां सांगूंक जाता. तुमचो हांव उपकार बावडटां. फादर वल्लीचो, प्रत्येक जावन स्टिवनाचो आनी श्रीमान मायकल हांगासरचे चॅरिटी ट्रस्टाच्या सांद्यांचो, CODPच्या सिब्बंदीचो, प्रत्येक जावन फादर विन्सीचो,
उपकार बावडटा आनी सकड कुमोग केल्ल्या कुमकेदारांचो दुसऱ्यांनी कुमोग केल्या थोड्यांचें नांव हांव सांगना दुसऱ्यांनी कुमोग केल्या हांवें खंयी विचारल्यार कितें काम आसा दियेसेचें म्हणल्यार घरां बांदचें येवजण आसा म्हूण सांगचें मेळटा जाल्यार मेळटात पूण एक पातर उडोवचो तशें तुमी एक पातर उडया पडल्यार पडटा आंबो पडनातल्यार पातर म्हणी सकयल पडटा तुमकां हांव सकटां बरें मागता देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन देव मागता देव बरें बिसाहेबांनी अध्यक्ष स्थानात रावन आयच्या योजनाच्या महत्वा विशयांत दाखलो सांबाळच्या विशयांत आनी ह्या योजनाक यशस्वींत वांटो घेवच्याक सगळ्यांनी हात जोडी जाय आनी दिल्ल्या दाणी पासत माग जाय म्हणली प्रेरणाची उतरां आनी तशेंच आमकां पाठिंबो दिवन मार्गदर्शन दिलां बिसाहेबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा कशें आमचें प्लॅन मुगाचें न्हू फस्ट प्लॅन आशिल्लें पन्नास घरांक कुमोग करचें म्हूण नव्या घरांक आनी 50 दुरस्तेक कुटुंबाच्या वडिलांक तांच्या वावरांत आदार जावचो म्हणलें योजना आशिल्लें फस्ट प्लॅन आतां सुमार 70 आनी 7 नव्या घरांक आमी कुमोग करता श्री मायकलान सांगले बरीच 600 घरांक आपूण कुमोग करूंक तयार आसा म्हणून ताणें मॅसेज धाडली आमकां आनी अशें म्हळें 50 न्ही 600 म्हणून अशी एक मॅसेज धाडली इमोजी एक सिंबल वापरन आनी त्या दाळा आमकां इतलें कळीत आशिल्लें की सडवताच्या योजनांत तो 20% कुमोग दिता तशें म्हणल्यार 30% आमी रेडी करचें म्हणलें 17 आमकां आसा म्हणून म्हाका पयल्यान बगुल्लें आनी बिसाहेबांनी सांगलें आमच्या योजनांत आमच्या बोर्ड मिटिंगार 2021 हांव 25 lakhs सांबाळून दवरचें म्हणून आतां तितलें जाल्यार ह्या वर्सा 75 lakhs जातात तर कशें म्हणी करून चड जायचेच कित्याक म्हळ्यार आमी जुबले वाकेर करतना 1 करोड दवरून मागीर घरां बांदचें येवजण सुरू करूंक जायना आतां सुरवातेचें म्हणल्यार चिंतपार बजेट करून कशे पयशे उरयत आनी कशे चड आदाय हाडयेत म्हणलेलें चिंता पाटयलें आनी तशें कॉन्वेंटाक सपरेट कावारां पयलीं ओट्टूक आशिल्लें मिक्स्ड आनी पाद्रापांक सपरेट आनी इल्ले सर्तीक रिक्वेस्ट आनी संपर्क अशें दवरून आमकां इल्लेशें चड आयवाज आयलो देखून आतां हे योजन विस्तारला आनी मायकल सर चड घरां कुमोग करूंक तयार आसा पूण आमचे तर्फेन आमी आनीक चड धांवूंक आसा मायकल सर फास्ट धांवून आसा ताच्या फाटल्यान आमी धांवूंक आसा आनी हेर दाणी आमकां सांगता मेळटाना आमी हो वावर बऱ्यान करूंक आसा देखून बिसाहेबाच्या मार्गदर्शनाक फक्त वल्लीच्या प्रोत्साहक आनी सर एज्युकेर टीम मेंबर्सांक श्री मायकलाच्या कुटुंबाच्यांक आनी दाणीक सगळ्यांक हांव सगळ्यांचो हांव आभार मानता आतां अधिकृत रितीन उपकार आठवणी आसा रिना वोट ऑफ थँक्स प्रपोज करता उपकार आठयता तुमकां सगळ्यांक ही योजन सुफळ करच्याक हांव उलो दिता आनी कोणाक पळय आज एन्युअल कुमोग मेळोवना ना म्हूण चिंतिनाकात श्री मायकलान ताच्या कुटुंबान मायकलान आज इतली बरी बिर्याणी आयल्या सगळ्यां वाडल्या तर दाराबस्त हे अमावंट दिनासतना तो आनी आमी CODP आनी बिसाहेब हांगासर आसा खाली हातांनी धाडना हांव तुमचे घराचे येवजण मौल्या मापणा मोलावणी ती इल्लीशी चड दाखल्या समेत आमी करन तुरंत ह्या हप्त्यांत येवच्या हप्त्यांत कोणाक पळय कुमोग दिवंक आसा ती आमी दिता कित्याक म्हळ्यार सडवत घरां अर्दो वावर जाला संपला आनी दुरस्तेची थोडी घरां जाल्यार तांकां सगळ्यांक दिलां देखून नव्या घरच्यांक आज कोणाक मेळोना पळय बेगीनच आमी ती कुमोग दितले हांव स्टार्ट करनातल्यांक स्टार्ट करूंक आमी विनवणी करता फावंडेशन घाला फावंडेशन उपरांत आमचे पयले एमावंट येता आज मायकलान तसो आरंभीक ताची कुमोग सगळी जे कितें दिवची ती दिल्या नव्या घरांक देखून थोड्या घरांक देखून उरल्या घरांक आमी दिता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून रिना मुखार येता मोगाच्यानो मंगळूर DSC तर्फेन CODP बंगराळ्या जुबले संदर्भार नवीं घरां बांदचें आनी दुरस्ती करचें कार्य येवजण हाती घेतलां आनी आज थोड्या फलानुभवींक कुमोग वांटचे कार्यक्रम आमी मांडून हाडले ह्या कार्यक्रमाक अध्यक्ष जावन हजर जाल्ल्या आनी दिवो पेटोवन कार्याचें उद्घाटन केल्ल्या मंगळूर DSCच्या गवळी बापांक अदीक मान अदीक दोतोर पीटर पाउस साल्डाना हांकां हांव सर्वाता तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मदेगात वेदीर आसच्या आयच्या कार्यक्रमाचे मुखेल सैरे जावन आसून फलानुभवींक कुमोग वांटून आमकां संदेश दिल्या एड्युकेर कमिटीचो एडवायझर जावन आसो आमचो मोगाळ भोवमन अदीक फादर वलेरियन डिसोसा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव उपकार आठोवंक आशेतां CODP संस्थेचो निर्देशक बाब फादर विन्सेंट डिसोसा हांकां
तांच्या मुखेलपणान हे येवजण प्रारंभ जावन आज आमी ह्या फलानुभावींक कुमोक वणचे कार्यक्रम करूंक आमकां फावो जालें. ह्या येवजणान तांणी दिल्ल्या मोठ्या वावराक आमी आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमच्या मदेगांत आसात आमच्या दिएसीसीचे विगार जेराल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना बापा, तुमकांय आमी आभारी जावन आसा. आज हांगासर ह्या येवजणाची डॉक्युमेंटरी तयार करून प्रदर्शन केल्ल्या आनी आयच्या कार्याची व्हिडिओग्राफी केल्ल्या दिएसीसीच्या कॅनारा कम्युनिकेशन्स डिरेक्टर जावन आसच्या बाब अनिल फेर्नांडीस हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमच्या मदेगांत हजर आसच्या मोरियाल सोडिलेचीच्या सर्व सांद्यांक आनी हाचो अध्यक्ष श्रीमान फ्रांसीस उल्लास रस्किना हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ह्या येवजणाक तशेंच घरा बेटी वेळी सांगात दिल्ल्या दिएसीसीच्या विशन पाव सभेचो अध्यक्ष श्रीमान जो कुवेलो आनी ह्या समितीच्या सर्व सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा एड्युकेर कमिटीचो एडवायझर जावन आसो श्रीमान स्टीफन पिंटो, तुमी सदांच दिवच्या सहकाराक आमी आभारी जावन आसा. तशेंच तांच्या सांगाता ह्या गराबांच्या आनी दुरस्तेकरच्या येवजणान हाताक हात दिवन वावरल्या श्रीमान हेनरी डिसोजा आनी श्रीमान ऑजवाल्ड रोड्रिगस, तुमकांय आमी आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा CODP जुबले समितीच्या सर्व सांद्यांक CODPच्या बोर्ड ऑफ मेंबर्स हांगासर सुमार जाण हजर आसात. तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या विविध फिरगजेच्या गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शींक आनी दिएसीसीचो ICYM अध्यक्ष मितेश डिसोजा ओडोल येदोळस आमचे संगे उलयला, तांकांय आमी आभारी जावन आसा. आमच्या दिएसीसी तावन CODP जुबलेवाक लागून दिएसीसीच्या 50 नव्या घरांक आनी 100 कुटुंबांक दुरस्ते खातीर कुमके येवजण हाती घेतिल्ले. अर्जीदारांक दिवची कुमो CODPक आयिल्ल्या प्राजीत काळाच्या कुमकेतावन आनी CODP कुमो करच्या विविध दानी तावन जावन आसतली. प्रत्येक तरान एड्युकेर दानी श्रीमान मायकल डिसोजा हांचे तावन जावन आसतली. हांकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता. श्रीमान मायकल डिसोजाच्या तर्फेन तांची बहीण आनी भावजी श्रीमती विन्सेंट आनी सिल्विया डिसिल्वा हांगासर आसा, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज हांगासर आयच्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या सर्व मध्यम वर्गाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या CODP संस्थेच्या सर्व सिबंदींक प्रतीक जावन घरा बेटे वेळार सांगात दिवन फोटोग्राफी केल्ल्या श्रीमान प्रवीण क्रास्ता, ह्या येवजणाचे एडमिनिस्ट्रेटीव आनी हर एक काम केल्ल्या श्रीमती वीना डिसोजा आनी पेट्रिशिया रोड्रिगस, डॉक्युमेंटरी ड्राफ्ट तयार केल्ल्या निकिता फेर्नांडीस, अर्जीदारांचे चॅक्स बरोवंक कुमो केल्ल्या अनिशा फेर्नांडीस, आयच्या मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या लिनेट डोरीस आनी पंगडा, तशेंच कार्यक्रमाची सगळी मांडावळ केल्ल्या विल्मा रॉच हांकांय हांव काळजांत तावन उपकार बावडटां. अखेर एक मोगाच्यानो इतले पयस जावन विविध फिरगजे तावन ह्या येवजणाचो भाग जावन आज सकाळीं तावन येदोळ पर्यंत आमचे सांगाता रावून हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हाती घेतलें तुमच्या घराचें काम यशस्वी तरान जावन दी म्हूण हांव मागतां. सोमेस्तांक देव बरें करूं. सोम्याचो उपकार बावून आमी कार्य अध्यक्षाच्या अनुमतेन संपोवया. सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, मोगा परमिता सोकोरो, मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशिर्वादी आमकां भगवंत कुर्साचे कुरवे दिवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बिसायब सकाळां बेसांव दिता तुमचे सवे आसो.